आमी मागताले 80% गोंयकारांक नोकऱ्यो, मात सरकारान मोपा विमानतळार फक्त 8% गोंयकारांक नोकऱ्यो दिवपाची तजवीज केल्या म्हण गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो निमंत्रक विजय सरदेसाय उलयला. मोपा विमानतळार फक्त 8% गोंयकार आशिल्ल्यान सरकाराची थळाव्या लोकां कडेन आशिल्ली उदासीनताय उक्ती जाता अशें सरदेसाय हांणी म्हळां. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. मोपा एअरपोर्टा वयल्यान सरकाराची एपथी म्हणल्यार सरकाराचे गोंयकाराचेर अन्याय करपाची मोहीम जी चालू आहा ही एक्सपोज जाता. आनी ही एक्सपोज जाता बेस्ड ऑन फिगर्स. तुमकां जाय जाल्यार कोणाकूय हांव सगळीं नांवां, डिटेल्स ऑफ गोन्स वर्किंग एट मोपा एअरपोर्ट साइट, लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली क्वेश्चन्स सगळे एनीबडी कॅन चेक. व्हेरी क्लियर, फक्त 8% नोकऱ्यो गोंयकारांक मेळिल्ल्यो आहा मोपा एअरपोर्टाचेर. आमी मागताले 80%, सरकारान दिल्यो 8%. हिथ्रो एअरपोर्टाचेर गोंयकार चड आसतले काम करपाक, पूण मोपा एअरपोर्टाचेर आसचे ना. आनी हे जर हांव फट म्हणटा जाल्यार सरकारान दाखोवन दिवचें. कित्याक एक लास्ट GMRन क्लेम केला की 1,500 नोकऱ्यो एअरपोर्ट ऑपरेशनल जातकर मेळटल्यो म्हणून. हातूंतल्यो ताणें ऑलरेडी 232 गोंयकारांक नोकऱ्यो दिल्या अशें म्हणून एक आन्सरूय दिल्या. 232 दिल्या, तितल्यांतल्यो 1,500. सो 1,500 नोकऱ्यो फुडें मेळपाक चान्स आहा. सो सरकाराक चान्स आसा अजून. ऑक्टोबर मेरेन 2 म्हयने आहा. 2 म्हयन्यांनी हे तांणी इम्प्लिमेंटेशन करचें. ह्या भशेन आज स्वयंपूर्ण म्हणून करपाक तांणी नोडल ऑफिसर घाल्या. सगळे गोंयभर माटोळेचो बाजार तांणी लावपाक व्हडले व्हडले क्लास 1 ऑफिसरांक डेप्यूट केल्या. तशे भशेन गोंयकारांक नोकऱ्यो मोपाक मेळपा खातीर टार्गेट धरून पेडणेचे ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट जावपा खातीर फोकस करचो. आनी करना जाल्यार सगळे ते बडायो मारतात. हे एक्सपोज जाता कित्याक फॅक्ट्स एंड फिगर्स शो that the government is doing injustice to Goans when it comes to employment. 11 are from Pedne taluka. सारखे डडडीत फिगर आहा. 5,198 सरकारच सांगता नोकऱ्यो जायल्या म्हणून. तातूंतले 443 गोंयकार आहा. हे 443 311 म्हळ्यार 5% ऑफ द टोटल पेडणेकार. हो सरकाराचो आन्सर. आणि फुडें ताणें आनी एक घाला जॉब पोटेन्शियल कितें आसतलो काय म्हणून. डिटेल्स ऑफ जॉब्स वेकन्सीज will be created. Sir, the first phase of MOPA airport is proposed to be inaugurated and commissioned in August 2022. हे जालें ना आनी म्हणलें डिले जाली, ऑक्टोबरान पडलें. Estimated job potential at the airport after it becomes operational is 1,500. हे ताणें घाल्लें आहा. खंय GMR सांगता. ताजे फुडें ते म्हणटात की GMRन आज मेरेन 232 गोंयकारांक रिक्रूट केल्या. 232. 1,500 जावपाचे आहा. सो देयर इज लॉट ऑफ स्कोप. अजून मेरेन लावपाक मेळटा. पळय, सरकाराक हांव जेन्ना क्रिटिसायज करता तेन्ना एक सिच्युएशन अशें हाडना की सरकारान आतां आमी पडले फोंडार आतां कितें करुया. फोंडार पडले म्हणून तांकां कुय करपाक हांव वचना. हांव तांकां सांगता अजून मेरेन देर आर सोल्युशन्स टू दीस. So government has to look at it proactively. फक्त ओपोजिशन उलयता म्हणून ते ना ते सगळे क्रिटिसिजमच आसतलो. क्रिटिसिजम न्ही तो. इट इज बेस्ड ऑन देअर आन्सर्स एंड फॅक्ट्स एंड फिगर्स सप्लायड बाय द गव्हर्नमेंट इटसेल्फ. They are not my figures. I have not manufactured these figures. The figures are given by the government itself.